येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळोवया हेडलायन्स. दोन गटांमध्ये जाल्ल्या केस्तांक लागून कुडका बांबोळे ग्रामसभेत बोवाळ. जैव विविधता समिती निवडीचेर विशय तापलो. ग्रामसभा जाली तहकूब. 53व्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवलाचे जाले दिमाखात उक्तावण. राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री आणि मुख्यमंत्र्या बरोबरूय सिनेसृष्टीतल्या अभिनेत्यांनी लायली उपस्थिती. कळंगुटे दिसा उजवडा सकाळच्या 8 वरांचेर जातात चोरयो. कोणाची जाग मागना ती पळोवन एक मनीस गेस्ट हाऊसात घुसून लंपास करता. गेस्टाचे पैसे, लॅपटॉप, मोबायल. गोंयांत कायदो सुवेवस्थेचो कोणाकूच भंय उरूंक ना काय कितें? घडणुके वेल्यान उपरासता प्रश्न. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. आयतारा जाल्ले कुर्का बांबोळेच्या ग्रामसभेत BMC समितीचे वेंचणुकेक लागून विरोधी आनी सरपंच गटात झगडी जाली. आदल्या ग्रामसभे प्रमाण जाल्ल्या वादाक लागून ही बसका अचकीत स्थगीत केली. पळयात. शांतपणान सुरू जाल्ले हे बसकेत बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी स्थापन करपाचो अजेंडा मुखार आयलो तेन्ना चर्चेन वेगळे वळण घेतले. समितीच्या अध्यक्षाच्या वेंचणुकेच्या सुवातेच्या फेरयेत बसके खातीर नोंद जाल्ल्या ग्रामसभा वांगड्या परस वेंचणुकेचो आंकडो चड जालो आनी उपरांत वेंचणुकेचो परतून विचार केलो. उपरांत वांगड्यांक परत एक फावट नोंदणीचेर सय करपाक सांगली आनी ताका लागून वांगड्यांची मूळ संख्या सुमार 100 आशिल्ली ती 240 जाली. पूण बायोडायव्हर्सिटी कमिटी वेंचपाच्या दुसऱ्या यत्नात फकत भोवमतान आदारीत पॅनल उमेदवारांची मतां मेजून जैतिवंत जाहीर केले आनी उपरांत बसका बेगोबेग स्थगीत दवरली. बसकेतले वातावरण रोखडेच गरम जाले आनी पुलिसांनी हस्तक्षेप केलो. आमची आयज ग्रामसभा आसली, ऑर्डिनरी ग्रामसभा, आनी एज पर एक्ट ग्रामसभेक 1/10 कोरम आसपाक जाय. सो तो कोरम जावंक ना आसलो म्हणून सरपंचान कितें केलें, हाफ एन आवर मिटींग फुडें धुकल्ली. आफ्टर हाफ एन आवर कन्सिडर केली. विदीन हाफ एन आवर सुद्दां तो कोरम जावंक ना. सो कोरम मिटींग स्टार्ट केली, ग्रामसभा स्टार्ट केली. तेन्ना कोरम आशिल्लो 104 कोरम आसलो. थंयसर आमची एक BMC कमिटी फॉर्म जावपाची आसली, बायोडायव्हर्सिटी कमिटी. ती बायोडायव्हर्सिटी कमिटीक 2 चेअरमॅनाची नांवां जाली. एक विशाल सुधीर म्हणून त्याचे नाव प्रपोज झाले. दुसरो आसलो तो तुषार हळदणकर हेजे नाव प्रपोज जाले. सो थंयसर केवस जावंक नाका म्हणून वोटींग जाले, रेज हँड. जेन्ना हात वयर काडले तेन्ना थंयसर कोरमाच्या पेक्षा वोटींग चड जावपाक लागले. कोरम कमी आनी वोटींग चड अशें जावपाक लागले म्हणून थंयसर परत कॉन्स्टिट्यूट करपाक लागून तेंच्यांनी परत करया म्हणपाक लागले BMC. सो जे कोण कोरम आसले तेंकां सगळ्यांक एक रजिस्टरार सायन करपाक लायली. पयलीं सांगोंक नासलें हें कंपल्सरी आसा म्हणून. जी सेक्रेटरी आनी सरपंच आसा तेंच्यांनी सांगोंक नासलें आसलें सगळ्या लोकांक. जे कोण रजिस्टरार सायन केल्ले आसा तेंच्यांनीच थंयसर हँड रेज करपाचें. सांगपाक जाय आसलें, सांगोंक नासलें दोगांयनी. ते जालें. मागीर ते म्हणपाक लागले रिकॉन्स्टिट्यूट करया, परत वोटींग करया म्हणून. मागीर कोरम जाले 238. 104ाचो कोरम पावलो 238. कसो पावलो हो कोरम इतलो फुडें ते आमकां कोणाक कांय खबर ना. सगळे हांगासरले लोक न्हिदलेले उठोन येयले काय खंयच्यान उठोन येयले ते कोणाकूच खबर ना. आनी कोरम पावलो 238. आमी तांकां सांगलें 238 कोरम खंयच्यान जालो ते पयलीं आमकां सांगा. आनी मागीर हँड रेज केले. तेंचो स्कोर जालो, विशाल सुधीराचो स्कोर जालो 134 स्कोर जालो. तेंच्यांनी डिक्लेअर केलो की चेअरपर्सन तो जालो म्हणून, चेअरमॅन ऑफ BMC. तो चेअरमॅन कसो जालो जेन्ना ह्या वटेंतल्या तुषाराचे वोटींग काउंटिंग हँड रेज काउंटूच करूं ना आनी डिक्लेअर केलो की तो चेअरमॅन जालो म्हणून BMC कमिटीचो. पंचायतीन जे सेकंड काउंट घेवपाक आसा तो घेवंक ना. सेकंड काउंट घेवंक ना. फर्स्ट काउंटाक कित्याक एक्स्ट्रा जाल्लो, सेकंड काउंटाकूय तसो जावंक शकतालो. फर्स्ट काउंट आसलो तो तुषार हळदणकर जो तो विनिंग आसलो, तेजे आसले 96 आनी तो दुसरो विशाल आशिल्लो पळय तेजे आसले 68. म्हणून तेंच्यांनी मागीर सेकंड काउंट आमचो घेवंक ना. तुषार हळदणकराचो सेकंड काउंट घेवंक ना तेंच्यांनी. फर्स्ट काउंटाक तेंच्यांनी सांगले, सेकंड काउंटाक तेंचो घेतला तेन्ना 134 जालो आनी तेंच्यांनी डिक्लेअर केले की तो चेअरपर्सन जालो. मजगती बसके वेळार RGPन बोवाळ निर्माण केल्ल्याचो आरोप सरपंचाच्या पॅनलान केला. थळावो आमदार विरेश बोरकार बसकेक आयलो तेन्ना शांत आशिल्ले वातावरण बदलले असो आरोप तांणी केला. सरपंच आनी तांच्या पॅनलाच्या मतान बसकेत कितें घडले ते पळयात. 2 ऑक्टोबराक जी मिटींग काडली, जी VDC मिटींग काडली ते दुसूय तेणी झगडी
काडपाकूच दिवना तरी आमी काडली आनी मागीर काडली म्हूण तीन रागान दार बंद केलें पंचायतीचें सेक्रेटरी भितो घाली सगळीं मेंबर्स भितो आहली तरी ती झगडपा लागली आमकां भायर वचपा दिना जाली दादागिरी करपा लागली आनी मागीर असोच हें करून प्रॉब्लम क्रिएट करून आयजूय तेंच प्रॉब्लम केला तेणी एवरी टायम इट इज द सेम सिनारियो येता येता बुरशो गाळी घालता आनी देर इज नो डिसन्सी एट ऑल चेअरपर्सन आसा बसला चेअरपर्सनाच्या सामकें तेकोन टेबला कडेन वयता बोटां दाखयता उलयता देर इज नो रिस्पेक्ट नो डिसन्सी मागीर MLA सर येयलो MLA सर लास्ट मंथ विजीट केल्ली तेणें पंचायतीन विथ ड्यू रिस्पेक्ट वी वेलकम्ड हीम डिस्पायट ऑफ एवरीथींग दॅट वॉज हॅपन ऑन 2 ऑक्टोबर आमी ताका तरी बरे भशेन रिस्पेक्ट करून हेजे बाकीचे जे लोकल्स उलयता ताजे मेंबर्स वी डोंट कम फ्रॉम दॅट बॅकग्रावंड वी कम फ्रॉम अ डिसंट फॅमिली decently we welcomed him everything was discussed but again it's the same scenario every time विशाल सुधीर हाका 138 वोट्स पडले आनी ताका तांणी चेअरपर्सन म्हणून डिक्लेअर केलो हें पळोवन खूब जाण थिंगा आबूज जाले आनी आपली हार मानपाक हे कशेंच रेडी ना जाले हेंच काम तांचें हेच प्रश्न जावन आसा ह्या कुडका बांबोलीम तलावलीम पंचायतीन आपली हार मानून दुसरे घेवंक सोदिना गोवा 365 खातीर कुडकाच्यान विन्संट रोजारियो. पेडण्या तोरच्या वाठारांतलो महामार्ग थळाव्या लोकां खातीर खास करून ह्या वाठारांत आशिल्ल्या इश्कॉला खातीर मरणाचो सापळो जावन रावला. कितले फावट म्हणून सरकाराच्या नदरेक हो विशय हाडून दिवपाचो. थळाव्या आमदारान आनी सरकारान हो विशय गंभीरतायेन घेवंक ना आनी बेगोबेग प्रश्न तडीक लावना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी चिटकावणी थळाव्यांनी सरकाराक दिल्या. राज्यात पयलींच रस्त्याक लागून दिसपट्टे एक घडणूक घडत आसता पूण खंय तरी सरकाराची घाळपणां लेगीत दिसून येता. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं पेडण्या तोरच्या वाठारांतले रस्ते थळाव्या लोकां खातीर मरणकट्टो जावन रावला. दिसपट्टे अपघात जायत आसता. कितले फावट म्हण सरकाराच्या नदरेक हो विशय हाडून दिवपाचो. सरकाराक लोकांचें कांयच पडिल्लें ना काय कोणाचो बळी वचपाची वाट पळयता आनी कितल्या जाणांचो जीव हे सरकार घेवपाक सोदतात असो प्रश्न फुरियोज जाल्ल्या तोरशेकारांनी सरकाराक विचारला. आयकात तांच्यो कागाळी. या असंवेदनशील गोव्यामध्ये चालू असलेल्या सरकारची एक काय म्हणतात ते पराभव या ठिकाणी मला दिसायला येतोय की एवढे मला आश्चर्य वाटतं की सरकारला आणखी किती जीव घ्यायचे आहेत. किती जणांचं जीव या ठिकाणी तुम्ही गेल्यानंतर तुम्ही या ठिकाणी आमच्याकडे लक्ष वेधणार आहात. या ठिकाणी लक्षवेधी आंदोलन या शाळेच्या मॅनेजमेंटने ठरवलं आणि आम्ही त्यामध्ये सहभागी मोठ्या संख्येने वास्तविक त्यांनी या ठिकाणी 8वी 9वी 10वीच्या पालकांना या ठिकाणी बोलवलं रस्ता दाखवला सेफ दाखवला सगळं करण्याचं त्यांनी त्या अधिकाऱ्यांना देऊन या गोष्टीला आता मला वाटतं महिना झाला तरीसुद्धा यांना काही कळत नाही. या सरकारला या जनतेचं काहीही पडलेलं नाही. किती मरावा जगा परंतु आमचे पोट भरण्यासाठी कॉन्ट्रॅक्टर जगले पाहिजेत अशा भावनेचं हे सरकार कारण हे सरकार निवडून आणण्यासाठी हे कॉन्ट्रॅक्टर पैशांची मदत करतात ज्यांना ही सरकार आहे हे देशाचे घातक असणारे हे कॉन्ट्रॅक्टर हे सरकार निर्माण करीत आहेत. फाटल्या टायमार ॲक्सिडंट जालो तेन्ना आमी सगळ्यांनी सरपंच सगळे आमचे जे मेंबर आहात त्यांच्यानी सगळ्यांनी धरणे आंदोलन करून हो डांबरीकरण रस्तो जालो पूण तो सुद्धा अपुरो आहा. आमदारांकडे आम्ही मांडले की पुढे रस्तो करचो पूण तेंच्यांनी ह्या MORच्या त्या कॉन्ट्रॅक्टरान रस्तो करून दिता म्हणून सांगले. आता 3 महिने झाले हो डांबरीकरण रस्तो जावंक ना. गेल्या 6 महिन्या पयलीं रस्त्या विभागाचो मेंबर सगळे अधिकारी हांगासर येयले आणि फाटलो रस्तो आमचो काम सुरू करता सांगले पूण आमचो अजून पर्यंत हो रस्तो जावंक ना. उपाय करचो म्हाका काल फोन येयले तुमी आंदोलन म्हणजे आमच्या सरकारा विरुद्ध ना आमचे हे फक्त इतकोच तेंच्यांनी रोड करून दिवचो भुरग्यासाठी इतकीच आमची तेंचे कडेन मागणी आसा. आमकां मेन म्हणजे हांगासर झेब्रा क्रॉसिंग घातलेले ते सुद्दां घालूंक ना आनी पयलीं ते हांगा रोड जावंक जावो आनी तो रोड बंद केला. तो रोड तो पयलीं सारको जावंक जाय कित्याक खातीर हांगा भुरगे आमी आतां हांगा रस्त्यार हाडची ना त्या थंयच बस थांबयतली थंयच्यान रोड आमी
बशीन धाडटा भुरग्यांक धाडटले आनी त्या तुमी सगळे लक्ष दिवपाचो आनी आमचे आमदार आसा प्रवीण भाई आर्लेकर त्यांनी जास्तीत जास्त लक्ष दिवन हांगासर येवपाक जाय आनी हो सगळो आमचो ठराव सगळो सांगता हे सगळे जनता आसा आमची ना जाल्यार आमचें कितें काम रस्तो जावंक ना तर हेच्या पेक्षा आमी आंदोलन करतली आनी हांगासर आमी भुरग्यां खातीर झडटली हांगासर. गोवा 365 खातीर तोरशेच्यान संदीप कामोलकर. भारताच्या 53व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या आयतारा सांजवेळार भव्य उक्तावण सोहळ्यात अधिकृतपणान सुरवात जाली. 8 दिसाच्या ह्या महोत्सवा खातीर चित्रपट उद्देगांतले वेगवेगळे नामनेचे व्यक्ती राज्यात पावल्यात. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून गोंयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर हांचो आस्पाव आशिल्लो. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आपल्या संबोधनात आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाक राज्यांत येवकार दिलो. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्साच्या विशयाचेर तालमेल दवरून अंदूच्या उक्तावण सुवाळ्याचो विशय राज्यांतल्या चित्रपट उद्देगांच्या उत्क्रांतीचेर आदारीत आशिल्लो. पळयात दिग्गज कलाकारांनी भरिल्ल्या ग्लॅमरान भरिल्ल्या उक्तावण सुवाळ्याचे कांय देखाव. समेस्त गोंयकारांक हांव परत एकदा आयच्या इफ्फी इनॉग्रलाक तुमकां खूब खूब स्वागत करता आनी आमच्या मदीं आयिल्ले सगळे आमचे गेस्ट माननीय अनुराग सिंग ठाकूर जी, अजय देवगण जी, सुनील शेट्टी जी हांचे नेटान ताळयो मारून तुमी गोंयच्या हातूंतल्यान सगळ्यांनी स्वागत करचें आनी परत एकदा इफ्फीचो आस्वाद घेवपा खातीर फुडले 9 दीस आमकां इंटरॅक्शन करपाक मेळटलें. वेरियस फिल्म इंडस्ट्रींतल्या एक्टर्सां कडेन, डायरेक्टरांसां कडेन ही गोंयकारां खातीर, आमच्या तरणाट्यां खातीर फिल्म इंडस्ट्रींतली बऱ्यांतली बरी संदी आसा. तिचो फायदो आमी सोडचे ना. जय हिंद, जय गोवा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. दिसा उजवाडा घडपी चोरयांक लागून कळंगूटकारां मदीं भंय निर्माण जाल्या. दिसा उजवाडा म्हळ्यार सकाळच्या 8 वरांचेर ह्यो चोरयो जातात. एक मनीस सोमतोच गेस्ट हावजात घुसता आनी कोणाची जाग ना माग ती पळोवन सुशेगाद रुमांनी वचोन गेस्टांचे पयशे, लॅपटॉप, मोबायल घेवन पळ काडटा. होच मनीस कळंगुटे जाल्ल्या 4 चोरयांनी शामील आसा असो अदमास आसा. पूण गोंयांत कायदो सुवेवस्थेचो कोणाकूच भंय उरूंक ना काय कितें असो प्रश्न ह्या घडणुके वयल्यान उप्रासता. कोंगुटे आनी कानोळे दिसा उजवाडा चोरयो जावपाक लागल्यात. दिसा उजवाडा म्हटल्यार सकाळच्यो 8 म्हणटा त्यो चोरयो जातात. एक CCTV फुटेज आमकां मेळ्ळा हांगासर ज्या वाठारांनी चोरयो जाल्या त्यो. तितून म्हणटा ते कानोळे म्हणटा तो एक चोरी जाला आनी कोंगुटे 3 अश्यो टोटल 4 चोरयो जाला. जातूंत एकलो मनीस कोणाक भियेनासतना आपूण गेस्ट असो प्रिटेंड करून डायरेक्ट रुमांनी घुसता बापायचो फात आसलेल्या भशेन आनी भितरले मोबायल म्हणात, लॅपटॉप म्हणात, पर्स म्हणात, पयशे म्हणात डायरेक्ट घेता आनी लंपास जाता. आनी घडणूक केन्ना घडटा जेन्ना ओनर म्हणत केन्ना स्टाफ ऑफ द गार्ड आसता ताका खबर आसता हे अलर्ट ना तेन्ना वयता सुशाकात रुमाचें दार ओपन करता आनी भितरलें सामान घेतलें आनी पळो. एक असो आमी पुलीस सोर्सिसा कडेन मेळ्ळे, तेंच्यांनी आमकां अशी इन्सिडंटाची अशी म्हायती दिली. तातूंत एक असो इन्सिडंट हे जालो जातूंत त्या गेस्ट हावजाच्या गेटीर गार्ड आसलो, सेक्युरिटी गार्ड, ताका पासून तेणी पिश्यान काडून तो भितर सरलो, रुमान गेलो, लॅपटॉपाचे बॅग आसले ते लॅपटॉपा सयत तेज्या सेक्युरिटी गार्डा फुड्यान चलोंक लागलो. आतां एक कानोळे चोरी जाल्या म्हणटा ती एका गेस्ट हावजान जितून 3 लॅपटॉप चोरल्यात वर्थ 2.99 लाख. कोंगुटे गावऱ्या वाड्यार पासून एक अशी सेम सिमिलर स्टायलीन एक चोरी जाली. तितून एक लॅपटॉप आनी एक मोबायल आनी 82,000 कॅश चोरल्या. बागान एका घरान अशी एक केस जाली रावत्या घरान, तितूंतल्यान एक लॅपटॉप आनी एक मोबायल व्हेला. आनी एक गेस्ट हावजान तितूंतल्यान गेस्टाचे वॉलेट तेणी मारले, तितून 20,000 कॅश आसले. आमी पोलिसां कडेन मेळ्ळे, आमच्या पोलीस सुत्रांनी म्हायती दिली इट्स अ मोडस ऑपरेंडी म्हणटा. वो आतां आमी CCTV तुमी फुटेज तुमी दाखयतले आमी तुमकां, तितून तुमकां एक मनीस दिसता पूण पोलीस सस्पेक्ट करता हितून एक गँग आसूंक शकता, एक ऑर्गनायज रॅकेट आसूंक शकता. दे सस्पेक्ट मोडस ऑपरेंडी बँडीस रॉबरी. आतां मेन चॅलेंज म्हणटा ती पुलिसां फुड्यान हांकां कशें धरप आनी केन्ना धरप ते. आतां फाटले 4-5 दीस जाले ही घडणुकी घडल्यात आनी आजुनूय हे चोर
पोलिसांच्या हातीक सापडोंक ना. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार. आयतारा जाल्ले सावो लॉरेन्को आक्षे ग्रामसभेत कोयराच्या प्रश्नाचेर खर वाद जालो. कोयर एकठांय करपाची फी उणी करपाचो आनी तशेंच मटेरियल रिकवरी शेडा खातीर जमनीची वांटप करपाक सरकाराक बरोवपाचो संकल्प ग्रामसभेन घेतलो. राष्ट्रीय महामार्गा लागसार वयर येवपाचो प्रस्ताव आशिल्ल्या मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पाकूय गांवकारांनी विरोध केलो. पळयात. नव्यान वेंचून आयिल्ले आक्षे पंचायती मंडळान आयज पयली ग्रामसभा घेतली. ग्रामसभेचो अजेंडा म्हळ्यार वेगवेगळी गांव समिती तयार करप आनी ते प्रमाण 6 वेगवेगळी समित्यो तयार जाल्यो. MRF प्लांटाचो प्रश्नूय चर्चे खातीर आयलो. पंचायतीन अजून स्वताचो कोयर शुद्धीकरण प्रकल्प कित्याक ना असो प्रश्न उपरासलो. पंचायतीन जाप दितना तांकां जमनीचो उणाव आसा अशें सांगलें. तशेंच राष्ट्रीय महामार्गा लागसार प्रस्तावित केल्ल्या मुळाव्या साधन सुविधांचो प्रकल्प पर्यावरणाक हानिकारक थावरूंक शकता अशें सांगून थळाव्या लोकांनी विरोध केलो आनी ह्या प्रकरणात खाशेली ग्रामसभा करपाची मागणी केली. हांगा मेजर इशू तो म्हणजे आमचो MRF प्लांटाचो. अजून पर्यंत हांगासर पंचायतीचो MRF प्लांट जाल्लो ना, सो तो एक मेजर इशू आसा आनी ताका ऑलरेडी पंचायतीन लेटर केल्लें आसा PWD हायवेजाक आनी तांकां सांगलेलें आसा की थंय तांकां जागो दिवचो म्हणून आनी लेटर करून ताजो फॉलोअप प्रोसिजर चालू आसा. हायवेचेर प्रोजेक्ट जावपाचो आसा म्हणून सो तो अंडर हायवेज तेंच्यांनी जाग्याचेर कितें तरी बांदपाचें आसा म्हणून जावं मार्केट प्लेस अशें कितें तरी आसा. सो असो समज प्रोजेक्ट आसा नाल्यार ग्रामस्थांनी लोकांनी डिमांड केल्लो आसा की तेंची एक स्पेशल ग्रामसभा जावची आनी ह्या प्रोजेक्टाक विरोध करपाचो आसा म्हणून. आनी म्हाजोय तांकां फूल पाठिंबो आसतलो कारण हांव लोकल MLA आसल्या कारणान म्हाका तितलीच रिस्पॉन्सिबिलिटी येता कित्याक असले जे प्रोजेक्ट जे गांवच्या लोकांक नाका जावं आमची खंय ना खंय बायोडायवर्सिटी हर्ट करता असले प्रोजेक्ट येवपाक दिवपाक जायना. बट सगळे लोकांचे डिस्कशन जाल्या नंतरूच हेजेर डिसिजन जातलें. जो गार्बेजीचो हें आसा कलेक्शन टायम टू टायम बेजिसाचेर जावपाक जाय तेजेरूय नियंत्रण आनी कॉम्प्लाय करपाक जाय. आयज कितें जाता MRF नासल्या कारणान कॉम्प्लाय अजून जावना. खुबशी कॉम्प्लाय करून जे फंड्स आसा ते फंड्स अजून पर्यंत येयल्ले ना पंचायतीक आनी हे येवपाक लागून जेन्ना कॉम्प्लाय करतले सगळे डॉक्युमेंटेशन पावयतले तेन्नाच खंय ना खंय फंड्स येवपाक लागतले आनी खंय ना खंय गार्बेजीची कलेक्शन टायम टू टायम जातलें आनी सेग्रिगेशनूय टायम टू टायम जातलें. कमिटीज घेवन आमी आतां MRFाचो इशू आमी सॉल्व केलो आहा. लोकांक जायती क्वेश्चन्स जाली रिगार्डींग MRF. सो तितून आमी आमचे पयले जायते कडेन MRFाचे म्हणजे शेड टेम्पररी आहली मागीर ते हिंगा तिंगा जात म्हणून आमी आमच्या गव्हर्मेंटाक जाय आमी ती परमनंट दाखोवपा लागून. सो फ्रॉम गव्हर्मेंट सायड वी हॅड रिक्वेस्टेड अ गव्हर्मेंट लँड to the PWD. According to that, we have proposal to them and we are waiting for the reply. So on that basis, we'll be forwarding whatever matter is online. People had, some of them have many issues. Some people live in abroad, so they say we don't have garbage, why we have to pay? So with this decision, body have decided like to reduce the tax, reduce the professional tax and to about the garbage tax also means to we have stopped that garbage tax which we were taking. Because how much was it? Actually it was first 720, then we have done it for 500. So that 500 we have completely stopped taking the garbage tax and commercially the shop tax we have reduced in 3000 to 1500. गोवा 365 खातीर आक्षेच्यान शामचारी. सांज जुजेद आरियल पंचायतीची आयतारा जाल्ली ग्रामसभा मातशी तापल्या उपरांत सरपंचान ती स्थगीत केली. ग्रामसभेत लोकांनी सरपंचा कडल्यान 1,70,000 रुपयांचो गैरवापर जाल्ल्याची स्पश्टताय मागली. त्या भायर सरपंचान गांवांत ग्रामसभा आशिल्ल्याचे जाहीर करूंक ना आनी विचारतकूच एकमेकाचेर घालून थळाव्यांनी केला आरोप फाफडयल्ल्यान आनी चूक मागपाक न्हयकार दिल्ल्यान थळावे फुर्योज जाले. पळयात. लोकांगे इशू प्रपोजल खबर ना दुसरे काय करता दुसऱ्या दिवशी सांगितलं ट्रेनिंग ग्रामसभा जाती ट्रेनिंगाचे पंचायत राज हक्काचे सेक्रेटरी गाईड कर ग्रामसभा लोकांगे डिस्कशन तुम टाइम करपा न्हू जरी तर रावगे तुमगे तो प्रपोजल टाका आम सांगताय की हो ग्रामसभा मेंबर सांगताय की तुमकां तो आन्सर बेगीन आहा जाल्यार बेगीन खबर जातली तुमकां तर तेचे आन्सर नाही जरी तर आम डिस्कशन करून जाल्यार तो 10 मिनटां 2 मिनटां 3 मिनटां पावना सांग इलिगल कंस्ट्रक्शन इन द फील्ड बायमान जाता सुवा मेगर तो खोटा आहा जाल्यार तुम्ही डिमोलिशन केस काढता का 29 सप्टेंबराक सेक्रेटरी म्हणून मागीर केलो तू मागीर आम ट्रेनिंग जाल म्हणटा एक करूया सद्या
सारखी मला काळे आणि तुम्ही साईन मारली त्याचे सारखे तुम्ही साईन मारली त्यांनी मारून नाही द्या एक्सपिरियन्स जाता ते ट्रेनिंग त्यांनी किती साईन मारू ना ते कॉपी ओपोनंट पार्टी कितको गेले हो तुम्ही साईन मारलो ते पार्टी ओपोनंट पार्टी केम कोटा येलो 8 नोव्हेंबर तक हियरिंग आसले ओपोनंट पार्टी कितको ते कॉपी तुम्ही साईन मारलो त्यो ते कितको कोणी डेमोलिशन करपा हा म्हणून सांग कितको कोटा तुझी भितर आनी तेच भितर दोगांच्या भितर जाता शकते का. आणि आज आमच्या गांवांत ग्रामसभा जाली 1 वर्स 1 म्हयन्यान लास्ट ग्रामसभा जाली 17 ऑक्टोबर 2021 आणि आयज ग्रामसभा जाल्या आणि ग्रामसभा गेल्या त्या वर्साचे मिनट कन्फर्म करपाक टायम कवर जालो आणि मागीर आमी बजेटा एप्रुवल घेवपा वयता त्या जाणा डिस्कशन आयिल्लें 1,70,000 पंचायतान पयशे पेड केले पंचायत एक्स पंचायत बॉडी 2017 to 2022 आसलो तांकां आमी ताका विचारले इतले पयशे तुमी कित्याक दिले ड्रेनेज निवड केले म्हणून बट पंचायता कडेन रिपोर्ट ना सेक्रेटरी कडेन रिपोर्ट ना ते ड्रेनेज निवड केले म्हणून सेक्रेटरीन आन्सर दिलो 11 वार्डांनी ड्रेनेज निवड केले म्हणून बट लोकांनी सांगिल्लें आमच्या वार्डांनी ड्रेनेज निवड जाल नाय सो आमगे डिमांड ग्रामसभा लोकांगे डिमांड जरी तर तेगेलो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट ना काय ना जाल्यार एक्स पंचायत बॉडीचेर FIR फायल करचो. दुसरें सरपंचा कडेन आमी जाल्यार गांवां अनाउन्समेंट कित्याक मारना सरपंच मळाले आपण सेक्रेटरी सांगितला सेक्रेटरी मळाला आपण सरपंचा सांगितला एकमुखाची गाताय थिंगा लोकांगे टायम हे जालो आनी मागीर लोकांनी कितें सांगिल्लें ग्रामसभा मेंबरांनी तुमी एपोलायज जाय आपल्या चूक मानून घे बट सरपंच केशी आपल्या चूक मानून घेवपाक रेडी ना सेक्रेटरीन आपल्यागे चूक मानून घेयली सेक्रेटरी नाव एडविन खारवालो सेक्रेटरीन आपल्यागेली चूक मानून घेयली आनी सरपंच जॉयस डायस सो ते आपल्यागे चूक मानून घेवपाक रेडी ना जायन डेप्युटी सरपंच मत पडो वालेंत फेर्नांदीस आनी तेणे आमकडे आमच्या ग्रामसभा मेंबरां कडेन सॉरी मागिल्लें आमचे एपोलायज जालो ती चूक आपण मानून घेत म्हण आनी मागीर सरपंचान मिटींग अजेंड केली कित्याक आनी ही मिटींग दवरली आतां येत्या आयताराक 27 नोव्हेंबर 2022 आनी त्या तोंडाक ग्रामसभा एजेंड जाली 2 जावन 20 मिनटांचेर ग्रामसभा एजेंड जाल्या. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सूर्यकुमार यादवान अपराजीत 111 धांवड्यो मारून उपरांत गोलंदाजांनी उमेदीन गोलंदाजी केल्ल्यान आयतारा 3 मॅचीच्या मालिकेच्या दुसऱ्या T20 आयात टीम इंडियान न्यूझीलंडाक 65 धांवड्यांनी हारयलो. ह्या जैताक लागून टीम इंडियान 3 मॅचीचे माळेंत 1-0 अशी आघाडी मेळयल्या. भारता खातीर दीपक हुड्डा 4 विकेटी घेवन परतलो. ताचे आदी सूर्यकुमार यादवान अपराजीत 111 धांवड्यो मारून टीम इंडियाक 20 ओव्हरींनी 191 बाद 6 धांवड्यो मेळयल्यो. सुरवेक विकेटी पडल्या उपरांत सूर्यकुमारान 51 बॉलांचेर 111 धांवड्यो काडून टीम इंडियाच्या खेळांत खंड पडपाक दिवंक ना. न्यूझीलंडा खातीर निमाण्या ओव्हरीत टीम सावथीन 3 विकेटी घेवन हॅट्रिक केली जाल्यार लॉकी फर्ग्युसनान 2 विकेटी घेतल्यो. सूर्यकुमार सोडल्यार ईशान किशनानय 31 बॉलांचेर 36 धांवड्यो मारल्यो. ताचे आदी न्यूझीलंडाचो कर्णधार केन विलियम्सान टॉस जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. राज्यात सध्या हवामान सुकें आनी थंड आसतलें तरी फुडल्या 48 वरांक उण्या तापमानात वाड जावपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. जाल्यार फातोर्डेर कांय वाठारांनी हलको दव आनी धुकें पडटले. दर्यांत वचपी बोट धन्यांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. पळयात. फाटल्या सप्तकात उणें तापमान 20 डिग्रीच्या सकयल पावून राज्यात बरीच थंडी पडली. पूण फुडल्या 2 दिसांक उण्या तापमानात 2 ते 3 डिग्रीन उणाव जावन हवामान गरम आनी सुकें उरतलें. फुडल्या कांय दिसांक हलको दव आनी धुकें पडटले जाल्यार चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 21 डिग्री उरतलें. दर्यादेग वाठारांत हवामान अशांत जाल्ल्यान बोट धन्यांक दर्यांत न वचपाची शिटकावणी दिल्या. फुडल्या 2 दिसांक हवामान थीर उपरांत तापमानात 2 ते 3 डिग्रीन वाड. चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 21 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक खाशेली शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.